कामां करून दिले ते कुशीन झाले आणि दुसरे थंय म्हाज्या हांवें जे कितें कितें चुकलां आनी हांवें कितें कमी केलें कोणें येवन सांगचें ह्या मतदारसंघात 4 फावटी म्हाका निवडून दिली 4 फावटी हो मतदारसंघ कसो आसतलो सगळें सांगपाचें गरज ना ह्या मतदारसंघात उदक पावना लायट कशी येत आसलेली रस्ते म्हणले केन्ना ह्या परिस्थितीत मतदारसंघ आनी एक चॅलेंज आसलेली म्हाका ह्या मतदारसंघात हर एक घरात उदक पावना हर एक घरात लायट हर एक घरात लोक तेन्ना सुद्दां म्हाका बाबू गव्हर्मेंटा भितर आमचे 2 तरी नोकरी लागून आनी कितें म्हणटाले बाबू कितेंय करून हांगा इंडस्ट्री हाड खंय आमचे मतदारसंघात कामां करता हो डिमांड पण हांव म्हणटालो कितें म्हाज्या घरानूच हांव उदक दिवंक शकना लायट हाडूंक शकना रस्तो हाडूंक शकना फुटपाथ हाडूंक शकना आनी इंडस्ट्री खंयच्यान आमी सगळे फेसिलिटी दितले पयली चॅलेंज आसलेली आमची की घरा भितर सगळी सोयी मेळपाची तेज्या खातीर आमी कितले 4 फावटी पडले करपाक पडले काँग्रेस जालो मागीर तुजो BJP जालो मागीर परत काँग्रेस जालो मागीर MG जालो आनी पावर घेतली आनी काम चालू केलें पयली फावट हर एक घरांत सगळे कडेन डेवलपमेंट विकास हांव विकासाक खंय कमी जाला तें म्हाका सांगचें आतां पळयता तो सुद्दां स्टार्ट करून हांव गेल्लो हय स्टार्ट करून मागीर आतां 4.5 वर्सां खंय तरी काम करता नाल्यार आमी केन्नाच करूंक पळयता पण बाकीचे सगळे घरांत आमचो ब्रीज पेन वजली ब्रीज धर फर्मास ब्रीज धरात व्हडलीं कामां जळारी प्रोजेक्ट धरात उदक ना थंय वॉटर प्लांट हाडलो आसा सगळे कडेन उदक पावोवन आनी मागीर तुजे व्हडले प्रोजेक्ट घेवपाचे आसा ते हाडले आमी पेडणे म्हाका पडले पेडणे हाडल्या पडल्या उपरांत हांवें तो इंडोर हॉल हाडलो 35 कोटीचो तशें हर एक मंदिरां आमी ह्या मतदारसंघात मुखार हाडली कारण मंदिरां बांदपाक पयलीं लोक म्हाका म्हणटात बाबा 10,000 तरी ती पांचशे करपाक हांवें म्हणना आख्खें मंदिरूच बांदपाक ती मंदिरां बांदप सगळी कडेन सगळें हांगा तुजो 2 ब्युटिफिकेशनां आमी दिला तेन्ना MP फुडल्या हाती आमी करून दिली अशें खंयचीय वस्त हांव कामां भितर खंय कमी आसा तें म्हाका सांगता एकट्यान तरी सांगचें आतां म्हाका फील जाता म्हाका सांगता हांवें कितें करिनासतना दवरलें एकट्यान तरी सांगचें आज बाबू येता आनी तुमचो कॉर्पोरेशन मेळना तुमचें 7 पगार अजाप दिसता कित्याक खंय हांव कमी हांवें कितें करिनासतना दवरलें आज आमी खाली महिला मंडळांनी म्हाका आमी तांकां सांगतात दवरल्यार एक जावन ती बाबू येवन गेला म्हणून पूण म्हाजें तुमचेर विश्वास आमी महिला मंडळाक खंयच कमी केली महिला मंडळाक कोणी केली आज मंडळाक कोणी केली महिला मंडळच करपी हांव फुगडी स्पर्धा हाडपी हांव भजन स्पर्धा हाडपी हांव सगळ्याक घराघरांनी तुमचे तबले दिवपी आमी खंय कमी आहा कित्याक क्रिटिसायज करता बाबू आज हांव घरांत महिला मंडळ हाडलें फुगडी घालपाक तो म्हाका सांगता पण आज महिला मंडळाची जी कला आहा ती आमी आख्या गोंयांत आख्या हिंदुस्थानांत दाखयली कला अकादमीन आमकां पयलें प्रायज आमच्या महिला फुडें येयली पण आज आमी ही 4 फावटी हांव हें जालो ह्या मतदारसंघांतल्यान 4थ्या फावटी हर एक मनीस जो म्हाज्या ऑफिसान येतालो तो म्हाका कितें म्हणटालो बाबू तुवें काम सगळें केलां आपल्याक नोकरी केन्ना दिता ती सांग नोकरीचो मेजर प्रश्न ह्या मतदारसंघात हर एक कडेन नोकरी हर एक घरांत नोकरी पावपाक जाय ह्या दृश्टीकोनान हांवें काम केलें हो एअरपोर्ट हाडलो एअरपोर्ट कोणें हाडला आमच्या मतदारसंघांनी हाडला कोणें आमकां दिवूं ना आमी तसो प्रेशर घातलो म्हणून एअरपोर्ट हाडलो वो आमी पेजून हाडलो आमच्या मतदारसंघात आनी एअरपोर्ट हाडल्यार आमकां भितर नोकरी मेळटल्यो आरे घरांत नोकरी पावतली कारण हांव सांगीत आसलेलो झाड आमी रोवता तेजे आंबे आमकां मेळटा आमकां मेळूंक
काढलो थंय काडलो बोललो आनी हो एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टाचेर जशी संदी आमकां मेळटा लोक भरले थंय चोलीचे थंय भरले सत्तरीचे थंय भरले महाराष्ट्राचे लोक अशी थंय कितल्यो कितल्यो आयल्यो म्हाजो मनीस म्हाजो लोक टॅक्सी ड्रायव्हर टॅक्सी वाले टॉप मारतात आरड मारतात ते आमकां काटिना सुद्दां कोठ्यानी जागा दिली आमी थंय आमचे लोक कारण आमकां पोट मेळपाक आनी हे जे प्रोजेक्ट आमी हाडले जे जमनी आमी दिले ते आमी हर एक घरान नोकरी मेळपाक ह्या दृश्टीन म्हणून आज हांव भायर सरलो 4 वर्सां पयलीं म्हणजे 2-3 वर्सां पयलीं हांव भायर सरलो किंवा लेखक एक गोश्ट थंय मारना विधानसभेत कांय उलयना लोकां खातीर कांय आवाज करना म्हणून हांवें तेजेर टिका केली तुमी म्हाका येवन सांगलें की बाबू तशें करनाका आमचो मनीस तो ताका सांबाळ आतां रावना म्हणटा आतां 4.5 वर्सां भायर सरलो कारण हांवें पळयलां हें सगळें आमी हाडलां खंयची उदरगत तरी एक केली आनी एक काम केलें तें दाखयलें हे सगळो विकास म्हणटा म्हाजो सगळो डेव्हलपमेंट म्हाजो हांवें केलो हांगाचे मनीस सुद्दां तयार हांवें केले ह्या मतदारसंघात 1000 नोकरी हांवें दिल्यो एकान 2 न्ही 1000 व्हडले व्हडले पोस्ट काही लोकांचे आहात व्हडले व्हडले पोस्टाचे आसात आनी म्हाजी नोकरी म्हणटा ती फुकट म्हाजी नोकरी म्हणटा ती इंजिनियर दिले सेक्रेटरी दिले ग्रामसेवक दिले एलडीसी दिले पुलीस दिले टिचरी कितल्योश्यो दिल्यो नर्स दिल्यो हे पोस्ट म्हाजे हांवें दिले आनी खरें कोण ना म्हणू शकना पण सकाळी फुडें म्हाका जेन्ना ऑफिसान लोक येता लोक म्हणटा बाबू ताका नोकरी दिली आपल्या दिल्या हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न ह्या मतदारसंघात म्हणून हांव भायर सरलो कारण ह्या मतदारसंघात हर एक घरा भितर नोकरी पावपाक आनी ती दिवपाची हांवें खरें केलें आनी बाबू म्हणटा आतां इलेक्शन आयलां सांगता सगळ्याक कधी दितलो होय प्रश्न लोकांचो हर एक गोंया भितर नोकरी म्हणटात तो आमचोच मतदारसंघ दिवंक शकता ह्या दुसरो न्ही कारण म्हाज्या मतदारसंघात कमीत कमी 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो आमी एक्वायर केल्लो ताजे भितरलो 50 लाख टन एअरपोर्टाक वची 50 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आनी ते खंय वचपाचे लाभ आमकां मेळपाक जाय आनी गव्हर्मेंट सर्वीस आमी ट्राय करतले प्रायवेट सर्वीस आसतलो तेजो भितरल्यान आमकां लाभ मेळपाक जाय म्हणून हांव भायर सरलो हांवें सरपाचें काय ना हांव रावपाचो काय ना तुमी सांगा कितें करप रावप काय ना ह्या मतदारसंघात कारण हे पडक्या हातींतलें वचूं म्हणून तुमकां हांव सांगता की हांवें गेली 4 इलेक्शनां केल्या आनी काम केलें आमी हो मतदारसंघ मुखार हाडटले आज नवे नवे आयल्या कॅन्डिडेट आमी हें दितात तें दितात कारण त्या हल्लेकरान कितें सांगलें जेन्ना आमदार आसलो तो मंत्री आसलो कारण त्याच्या कामाचो अनुभव सगळ्यांनी घेतलेलो आसा आतां इलेक्शन म्हणून तुका खबर आसा की इलेक्शनाक कितें आसता प्रत्येक जाण आपल्याकडे आपलो प्रयत्न करता आनी आपलो विशय मांडपाचो प्रयत्न सगळ्यांनी करून घेता बरोबर आतां तुमी पळयलें जाल्यार आतां येणाऱ्या इलेक्शनाक आयचो जो आमदार आसा तो एक बरो आयज निवडून फुटलेलो आसा आनी तो आयज लोकां कडेन भाशणां करता की आपूण हें केलें तें केलें आनी आपूण सांजच्या सांग काम करता पण आमचो अनुभव आसा ह्या मनशान कितें काम केलां आमकां सगळ्यांचो खबर आसा आयज आनी आमी तो अनुभव जो आपण डेली घेता तशेंच त्याच प्रमाणे दुसरे आनी जे उमेदवार तयार जाला आयज तांकां पळय ते आयज इलेक्शन हांगासर येयले आनी प्रत्येक जण आमकां येवन सांगता की आपूण हें करतलो आपूण तें करतलो आपूण तुमकां हें दिता तुमकां आपूण तें दिता आनी तुमी आपल्याक राव म्हणटा पण आमी विचार करूंक जाय की ह्या लोकांनी सुद्दां आतां हे येयले तेंच्यांनी पेडण्यान तर केन्ना काम करूंकूच ना आमकां तें खबर आसा त्याच प्रमाणे हे ज्या गांवांत रावता त्या गांवाचे जे आसता नागरीक त्या गांवांत सुद्दां हेंचे कसलेच तरेचें सामाजीक काम ना पण आयज हांगा येवन सांगता की आमी पेडण्यान तुमकां आमी हें करतले आमी तुमकां तें करतले हांव येवन तुमकां हें करतलो तें करतलो पूण हेच्या बद्दल कसलें तरेचें काम करूंक ना आनी बाबू आसगांवकर हेणें पयलीं जें काम केलां सगळ्यांक खबरूय आसा आनी बाबूचे कामाची पद्दत बाबूचें नेतृत्व बाबूची धडाडी वा बाबू केल्ली विकास कामां जी आसा पळय सगळ्यांक तेजो आमकां पूर्णपणे अनुभव आसा तुमकां ह्या निमित्तान हांव एकूच सांगचो प्रयत्न करता की आमी गेले फावटी ह्या आमदार आमदार पळयलो हांवें अनुभव घेतलो
आम्ही आयज पळयता आमी कितले फाटीं पडले ते आयज पळयात आमच्या भुरग्यांमध्ये नोकरी जावं धंद्या कडेन जावं कसले बारीक कामां आमकां कोणाक सारको न्याय मेळना आनी म्हणून आमकां अशें दिसलें म्हाका स्वताक दिसता अशें हांव ह्या तुमचो गांवांतलो म्हाजी सरपंच किंवा पंच आनी कितें 15 वर्सां समाजकार जे आसा पळय हे आमच्या तशें कलना बद्दल आमच्या फुडल्या लोकांच्या आमच्या पूर्ण हेच्या बद्दल कसल्याच तरेचो असो एक आवाज येता पळय आमी सगळ्यांक खबर आहा आयज राज्यान आनी केंद्रान BJP सरकार आसा आमी सगळे लोक कितें म्हणटा सरकार बरें काम करता लोकांक न्याय दिवपाक पूण लोकां खातीर सगळे खातीर तेची तयारी आसूंक जाय ती हेंच्या कडेन ना ती फक्त आसा आमच्या बाबू आसगांवकारा कडेन जो विधानसभेत आवाज उठो प्रत्येक महिला जावं युवा जावं आमचे शेतकरी भाव जावं ह्या प्रत्येक घटका मेरेन सरकारची कशें मदत पावची त्या लोकांक सरकार कसो फायदो जावचो हे सातत्यान पळोवन कामां करता आनी ताका लागून म्हाका तुमकां विनंती करची दिसता की आतां ह्या विधानसभेच्या निमित्तान तो आयचो आमदार तो आमदारूय आसा आनी इतले लोक हांव सोदता ते सगळे तुमचे कडेन येतले आनी तुमकां महिला तुमकां कॉन्टेक्ट करतले आमकांय कॉन्टेक्ट करतले आनी ना ना तरेची म्हणजे जी तांकां केन्ना शक्यच ना आनी केन्ना करूं शकना अशा तरेचे आश्वासन दिवन आमच्या महिलांक मीच जाय कित्याक मातशे खंय तरी परिणाम करून प्रयत्न करतले थोडे तुमकां कितें तुमकां आपण हे दिता ते दिता आणि आपले सरपंच तुळशीदास गांव आमचे आजी जेष्ठी भाभी सीमा कडपे वासणचे माजी सरपंच बंदार परब सगळे भयणी भावान पहिल्या सुवातेर तुमकां खूब खूब धन्यवाद दिता आनी तुमचे आभार आहा की सरान म्हाका झेडपी म्हणून कॅन्डिडेट घातलो तो त्या टायमार कमी टायमा प्रमाणे तुजे कडेन पावंक सुद्दां नासा परा पूण सराच्या एका मॅसेजर कोणाचेर तुमी जो बूथ भरभरून दिलो ना त्या खातीर खूब तुमचे परत तुमकां नमस्कार करता तुमचे धन्यवाद तुमच्या नदरेन सांगता म्हणजे सराका तुमी तेचेरच कार्य दाखयलात की आसापूर हो सरसराचो गांव कित्याक सरय पावोंक ना आमी हे पावोंक ना आनी इतकून दीस तुमी बूथ दिल्या म्हणजे हे आनी शक्यच जावपाचें ना अशें कोणाक ही तुमी ही गोश्टी केल्या ना तुमकां आतां खबर आहा सगळ्यांक की आतां येता तो इलेक्शन आतां बेगीनच पास म्हटल्यार तुमी लागूंक शकता त्या खातीर खूब जाण नवीन कॅन्डिडेट येयल्या आतां बाबू सराची तुमकां वळख करपाची ना तुमी सगळी महिला प्रत्येक बेलेकर आसता आमी वळखता जाता बाबूचें कार्य तुमी बघला कशें कितें करपाचें तूं आमी काय नवीन सांगपाची गरज नसता आमच्या तुमकां खबर आहा बाबू कशें काम करता तें आनी महिला म्हणटा कारण आनी थंय कार्य करतना कोण दिसना महिला म्हणटा पयलीं काम तेंची ही तेची कामाची पद्दत पण आतां नवीन कॅन्डिडेट खूब जाता तेजे कोण सांगता आपूण कोविडान काम केलें पण सरान कोविडान काम करूं ना कितें सरान कमी दवरलें कोविडान गांवांत एक धाकटीशी आमची एक डिस्कशन म्हणजे मिटींग उपस्थित आमचे आदले आमदार आणि गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री माजी बाबू आजगांवकर आमचे गांवचे प्रथम नागरीक माजी प्रथम नागरीक विद्वान पंच तुळशीदास गांवस ह्या भागाचे आमचे आदली झेडपी सो सीमा कडपे आमचे मित्र आणि माजी सरपंच वारखणचे प्रदीप कांबळी उपस्थित महिला भगिनी तुम्ही सगळे नागरीक म्हाका दिसता आयज आमी सगळ्या मेळपाचें कारण की आतां थोड्या दिसांनी इलेक्शन आसा आतां तुळशीदासान सरा बद्दल सराची कामाची पद्दत कशी आसा ती तुमकां सगळ्यांक सांगलें भाभीनूय सांगलेलें आसा जास्त काय उलयना इतलें सांगपाचें दिसता की तुमी महिला जेन्ना आमचो बाबू आजगांवकर जेन्ना आमदार आसलेलो तेन्ना महिलां बद्दल तेंची कितें आदर आसलो तुमकां तो कसो हेल्प करतालो सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर ऑफिसान कोण आयलो की सदांच ते बऱ्या रिसोर तुमकां हे दिताले पण हे फाटले 4 वर्सां ही खंय तरी खड्डीत जाल्लेले आहा बरोबर की ना आयज आमदारा कडेन तुमी कोण वचाय ना कित्याक वचना की तुमकां दिसता की थंय वचून काय फायदो ना कामां कशी जावची ना पण जेन्ना आमचो बाबू आजगांवकर जेन्ना आसलेलो तेन्ना आमी सारके ताकतीन आनी एका आशेन वयताले की हय बाबा गेल्या नंतर हे काम जातलें आनी ते सर आमचे हे सगळ्यांची कामां करून दिताले आयज कितलेशेच आमदार आसात भाभीन सांगलें की जो विद्यमान जो आमदार आहा तो एक झेडपी मेंबराक जर बरोबर घेवन वचूंक शकना जाल्यार आमकां जनतेक घेवन कसो वयतलो खूब वायट दिसता हांवें केन्ना आयकोंक नासले ते गोश्टी आज आयकोन खरेंच एक दूख दिसता की एक निवडून दिले एक प्रतिनिधी आमचे झेडपीचे तर तांकां जर तूं घेवन जर काम करूं शकना जाल्यार सामान्य जनतेकूय तूं न्याय दिवंक शकना दुसरे आतां आमचे आनीक थोडे आनी बाकी उमेद हांव तितून जास्त उलयना थोडे म्हणटा आमी भुमिपुत्र आसा हय मान्य आसा तूं भुमिपुत्र आसा पण बाबू आजगांवकर आमच्या 4 फावटी 4 टर्म हांगासर आमदार येवन गेले तुमी एकाय फावटी केन्ना दिसोंक ना की आमच्या पेडणेकारांचे प्रश्न तुमी खंयचे उपस्थित करूंक ना आयज तांकां जागे येयलेले आहा तुमी एक दोळे उगडे करून पळयात आयज
पेडणे मतदारसंघाची परिस्थिती किती जाल्लेली आहा आनी पयलीं आमी कशें फोर्सान हांगासर कामां करीत आसलेले आहा. आयज आमचें जर फुडलें जर भवितव्य जर आमकां जर राखून दवरपाचें आहा पेडणेकारांक, जाल्यार आयज आमी सगळे जाण एक रावन सराच्या फाटल्यान आमकां उबें रावपाचें आयज परतून एकदां आमकां एक गरज आसा. जर आमी आयज ह्या गोश्टीचो विचार जर करूंक ना जाल्यार आमचे भुरग्यांचें फ्युचर म्हणटा तें झिरो. कित्याक आमी पेडणेकार काबार जातले. आयज जशे जशे प्रोजेक्ट आहात, सर तुमकां डिटेल सांगतलो, ते बेनिफीट कशें आहा, कितें आहा, लोकांक एम्प्लॉयमेंट आहा, ते जर जाय जाल्यार आमकां एक बरो एक आमचो आमदार जो विधानसभेत आमची समस्या मांडून आमकां न्याय दितलो, आनी तो म्हणजे आमचे बाबू गांवकर. परतून एक तुमकां विनंती करता की आमी सगळे जाण एक रावया. बाकीच्या कोण उमेदवार तेंचेर आमी लक्ष दिवपाचो ना, आमचें ध्येय आमी दवरया. तुमी सगळ्या लोकांक सांगा, शेजाऱ्यांक तुमच्या पेडण्यान बाकीच्या गांवांत बी तुमचे सोयरे आसतले, फ्रेंड आसतले, तुमी सगळ्यांनी सांगा. हे फावटी सगळ्यांक एक अपील, हे फावटी निवडून दिवया आनी आमचे पेडण्याचे आमी नेतृत्व तेंच्या हातीन दिवया. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.